पयल्या इतलेच कारणान लागून फाटीं आमच्या एका कावन्सिलरान चेअरपर्सन म्हणजे म्हाजेर आनी चीफ ऑफिसराचेर आनी आमच्या कावन्सिलाचेर एलिगेशन्स घातले आनी 2 पेपरांचेर सुद्दां येयले ते की म्युनिसिपालिटी तिका कॉपरेट करिना स्टेप मदर म्हणटा तो आनी कितें आपले अशें तो क्रिटिसायज करता आनी ते दोगा कावन्सिलान कितें जालें की आमी सपोर्ट विथड्रॉ करता म्हणून कावन्सिलाचो. हे जे कावन्सील जे आहा पळय फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील हे कावन्सील इज बॅक्ड बाय BJP आनी फर्स्ट टायम फूल मॅन्डेट येयलेले आसा. आनी म्हाका सांगूंक इच्छिता की हे जे आमचे कावन्सील जे आहा पळय ते कावन्सिलर बसच्या पयलीं आमी एक पॅनल काडलेलो BJP पॅनल म्हणून डायरेक्ट काडलेलो BJP पॅनल आनी हो जो कावन्सिलर दोग जाण म्हाका नांव म्हणून सांगतात पळय ते BJP पॅनलाचेर जिखलेले आनी हे जे कावन्सील आहा पळय ते आमी वी आर बिहायंड BJP आनी जशें ते लास्ट जो दोग जाण म्हणटा पळय ते दाजी साळकार आनी रोशना बोरकर ही BJP पॅनलाची कावन्सिलान तेंच्यांनी BJPचेर कॉन्टेस्ट करून ती जिखलेली आहा. हांव सांगूंक सोदतां हे जे कावन्सील आहा पळय ते आमी कोणाक ऑपोजिशन म्हणून ट्रीट करिना. तेणी एक तो आमच्या म्युनिसिपालिटीचेर एलिगेशन घाता की म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन एजंट काय वागता म्हणून MLAचे. जेन्ना म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन आनी MLA मिनिस्टर युनायटेड चलता पळय तेन्नाच म्युनिसिपल एरियाची डेव्हलपमेंट जाता. आयज हांव सांगूंक सोदतां जमूच आमी ते MLA एजंट कशें वागता कित्याक हांव सेपरेट टर्न करून वचून ते MLA जमून सेपरेट टर्न करून रावले जाल्यार वास्कोची कांयच उदरगत जावची ना. आयज कावन्सील आमी टेक ओवर केल्या उपरांत विथ द हेल्प ऑफ MLA हांव गोवोरमेंटा कडसून जवळ जवळ 8 कोटी 90 लाख हांगा हाडूंक पावलो जे पयलीं जावपूच नासलेलें. 15 वर्सां जे रिटायर जावन तांकां सेटलमेंट करूंक नासलेलें जवळ जवळ आमी 20 जाणांक सेटलमेंट केलें. तांकां जे एक आशेन एक इतली वर्सां सर्वीस करता 58 इयर्स जायसर काम करता एक आशेन वयता तेन्ना कितें वयता तांकां कितें गावपाक जाय प्रॉविडंट फंड जावं PF जावं तेंची ग्रॅच्युटी तांकां सेटलमेंट कांय करूंक नासलेलें. ते आमी जवळ जवळ एक 15 जाणां आमी सेटलमेंट केल्लें आसा. हे कशें करूंक शकता. म्युनिसिपालिटी कडेन इनकम आसा डे वन तुमकां हांवें सांगलेलें म्युनिसिपालिटी लॉसान वयता आमची खूब म्हणजे आउटस्टँडींग खूब आसा आमकां येवपाचे पयशे खूब आहा. जवळ जवळ आतां पयलीं 11 करोड आसलेले आतां खंय तरी आमी 7 करोडाचेर पावले 3 करोड सुमार आमी रिकवरी केली. आमी जेन्ना कावन्सील घेतलें फर्स्ट स्टेप आमी घेतलो की म्युनिसिपालिटी स्टेबल करपाची. म्युनिसिपालिटी जेन्ना पोकळ आसलेली तेन्ना आमी भायर कांय करूंक शकना डेव्हलपमेंट करूंक शकनासले आनी आयज आमी म्युनिसिपालिटी खंय तरी स्टेबल केली विथ द हेल्प ऑफ MLA आनी विदावट आमचे MLAच्या हेल्पा शिवाय आमी हें करूंक शकना. ह्या सिटीच्या आमदाराक हितून तो इवन तुमकां प्रेसांक मिसगायड करता. आयज तेणी ही इज ट्रायंग टू कॉन्टेस्ट अगेन्स्ट फक्त पॉलिटिकल मायलेज घेवपा लागून तो करता. ताका इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक जाय म्हणून करता. हांव एकूच म्हणूंक सोदतां की कावन्सील मिटिंगेक इतले कावन्सील मिटींग जालो एकदां तरी पॉयंट रेज केला. समज ताका गर्स आसा कितें जाल्यार कावन्सील मिटिंगाक रेज कर न्हू पॉयंट तूं कावन्सील मिटिंगेक तूं ओगी रावता आनी भायर कितें उलयना भायर कितें उलयता तुमचे कडेन. कावन्सील हो फोरम आसा ह्या फोरमाचेर तूं रावन एक तुका स्टेजार थंय रावन तूं उलोवन आमचे कडेन आर्ग्यू करूंक शकता. ना एलिगेशन जे आमचेर केलें तें रॉंग आहा म्हणूनच आतां CPन हें केलें. तुमी रावले जा ओवरऑल जेन्ना जर आमच्या कॉन्सिल हितून जर क्वेश्चन येयलो जाल्यार त्या हेचेर आमचे सगळे